नाट्यरंग ह्या नाटक महोत्सवाचे आयोजन मडगावच्या रवींद्र भवनान केला। ह्या 4 दिसाच्या महोत्सवांत राष्ट्रीय दर्जाची 4 नाटकां दाखयतले। हो महोत्सव 7 नोव्हेंबराक जातलो। कला आणि संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार ह्या महोत्सवाचे उक्तावण करतले। रवींद्र भवन या वर्सा नाट्य महोत्सव घडोवन हाडटा, ताचे नाव आसा नाट्यरंग। नाट्य फेस्टिवल हो 7 तारीख पासून 11 तारीख पर्यंत जातलो। ह्या कार्यक्रमाक पयले दिसा आमी मनोज जोशी क्रिएशन हांचे चाणक्य आर्य चाणक्याचेर आधारितला नाटक चाणक्य तुमचे मुखार दवरतले। दुसऱ्या दिसा 8 तारखेक एक्वेरियस प्रोडक्शनाचे इंग्रजी नाटक आसतले, इंग्लीश नाटक आसतले, जे आदिर भट आनी बॉबी नागरा हांणी बरयल्लें आसा आनी जे आदार खुराणा हांणी डायरेक्शन केल्लें आसा। ताचें नांव जावन आसा समटायम्स। 9 तारखेक अजित बुरे हांचें एक मराठी नाटक हांगा दवरिल्लें आसा, असीम एंटरटेनमेंट हांचें, आनी जे मंगेश सातपुतेन दिग्दर्शन केलां, गावात होईल शोभा अशें नाटकाचें नांव आसा। 10 तारखेक त्या दिसा कार्यक्रम आसचेना। 11 तारीख आसा त्या दिसा एसे कम्युनिकेशन मुंबयचें हमसफर हें सलीम आरिफ हाचें नाटक, ही अशी 4 नाटकाची मेजवानी आमी मडगांवकार तशेंच गोंयकारां फुडें आमी दवरिल्ली आसा। ह्या म्हयन्यात धुळेर स्टेडियमाच्या आर्टिफिशियल टर्फाची चाचणी जावन बेगिनात बेगीन म्हापशा फुटबॉल मॅची परतून सुरू जातल्यो अशी माहिती GFAचे उपाध्यक्ष लॅविनियो रिबेलोन दिल्या। आर्टिफिशियल टर्फ बसोवन ताणें 20 तारखेक चाचणी जातली। आर्टिफिशियल टर्फ घालच्या पयलीं ग्राउंडार कॉन्क्रीट घालून एका लेव्हलार करपाचें काम पुराय जालां। खळयांचेंय काम हांगा केलां। ह्या म्हयन्यांतच टर्फ बसयतले अशें रिबेलो म्हणटा। On Sunday onwards, he's going to start the laying of the carpet on this field, which will tentatively get completed by 15th of November. At the same time, we have received another email from Dr. Saji Prabhakaran, who heads the FIFA's development office in Delhi. He has informed us that work will get over by 20th November. So laying of the carpet and testing of the field testing will be done by 20th November. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार श्याम सुंदर फट्टे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आणि लायोनेल मेसी हांचे मदीं सगळ्यांत बरो फुटबॉल खेळगडो कोण हाचेर संवसारभर चर्चा चलता। मात ह्या भासाभासींत कांयच अर्थ ना अशें आदलो वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द इयर लुईस फिगो म्हणटा। ह्या दोगांची तुळा जावंकूच शकना अशें फिगो म्हणटा। आमच्या वेळार खूब बरे खेळगडे असले, आता त्या मनान कमी दिसतात अशें फिगोक दिसता। I think you cannot compare when you have two great football players in the moment. I think comparison in this level is always bad because it's someone always that going to lose, no? And I think we have always to take the best of both, because if you choose which one you want for your team, of course you're going to choose both, no? Because they guarantee talent, they guarantee quality, goals, of course. I think you cannot compare because they are totally, in my point of view, totally different football players. And they play in a totally different system in their teams. And depends, of course, in which person likes one style and which person likes another one. So I prefer to keep and talk about the good things they have in both, than choose one, because I think it's always subjective. Talk about which one is better, which one is best. I think the only difference from my generation that is probably right now you talk like in this point of view about 3-4 players, no? Who are the best football players. In my generation you have a lot of players to choose, so you don't have that kind of answer or question.
because probably my generation you can choose 10 or 15 players that can win the Golden Ball. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हे खबरां चित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.